देवांक येवकार. थँक्यू फॉर कमिंग. आयज आमची नॉर्थ गोवाची ती टीम आहा इनफ इज इनफ इन गोवा. आमची ही प्रेस कॉन्फरन्स आमी घेता आमची फुडली मुवमेंटाची कितें कितें पावल आसतलें ते हे करपाक. आमी एक तर फर्स्ट थिंग that we are planning and our upcoming next event is the Enough is Enough meeting for the Bardez Taluka, which will happen in Sinkeri. त्या उपरांत मागीर आमी सत्तेरी एक मिटींग घेतले आणि तिसवाडीची एक मिटींग घेतले. हे आमचे नॉर्थ गोवाचे मिटींग्स प्लॅन्ड आहा. Other than that, Justice Ribello will be addressing few other meetings that we have planned, which is for the NGOs and which is for the artist community and all of these meetings. So, आमचे हो मुवमेंट फुडें वयता आणि जे प्लॅन्ड आहा ते अनाउन्स करपाक आमी आयल्या. Other than that, आमचे you all are continuously getting updates about the cases that are filed. For example, the case regarding the new casino board that has been filed in Goa High Court, in Bombay High Court regarding the new board, and other legal remedies that we are taking. Other than the letters that we have sent to the Chief Minister, letters that we have sent to the central ministers, letters that we have sent to the Prime Minister and the President's office. All of those updates the press is getting continuously. But this press conference is just तुमकां सांगपाक की फुडें आमचें कितें चलतलें. So first I would like to start by introducing आमचे वांगडा आहा देविदास राव आमोणकर, who is from our North Goa core team and also the central core team. Premanand Divkar sir, who is a very senior activist and very senior gentleman from Kalangut. He's part of the North Goa committee as well as he's heading the exercise of organizing the meeting in Kalangut. And Alex from Shionim is also part of our Bardez community. So, Premanand sir, आमचे 10 तारखेच्या मिटिंगाचे to all the people of state of Goa. The movement, suddenly the response model is very good. I mean, the change begins when we refuse to tolerate the wrong things. I think it is सगळ्यांचे tolerance काबार झालेले आसा. That's why the people say enough is enough. On 10th May at 5 p.m. आम्ही कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी कांदोळे सिकेरी गांवांत ही बार्देस तालुकाक लागून इनफ इज इनफ ही मिटींग घडोवन हाडटले सांजेच्या 5 वरांक. आनी द हॉल इज सालादी नौसा सिनोरादी कपेला. हे एक कपेलाचे हॉल आसा. त्या हॉलात आम्ही हे घडोवन हाडटले. वी हॅव डन ऑल द अरेंजमेंट्स टू मेक इट हॅपन इन अ व्हेरी स्मूथ वे. सो तुमच्या माध्यमांसून एक हांव आख्या बार्देस तालुक्याक एक अपील करता लोकांक की ही जाण आसा की नो इंडिव्हिज्युअल मीटिंग और कोणीन ऑर्गनायज केलेली, बट दिस इज ऑफ द पीपल्स मुवमेंट, अ पीपल्स मीटिंग which they should come and attend in a large number. ही मीटिंग हितून बरे एक आमचे गोंयचे तशेंच बार्देस तालुक्याचे एक very senior people, they will be there as a guest speakers for this meeting. We will not disclose the name today, but to listen to them, I appeal to all the people of Bardez Taluka, and it is not restricted only to a Bardez Taluka. It is open to entire state of Goa. People from Kanpur to Perne are most welcome to attend this meeting. And our keynote speaker for this meeting will be, in सांगपाची गरज ना कोणाक, Justice Fardin Ribello. He will be the keynote speaker. And with this movement जो चालू झालेलो वो असोच कंटिन्यू उरतलो. and I think with the enough is enough we will able to bring a positive change in the state of Goa. Thank you. बार्देस तालुक्याची जी मिटींग आसा ऑर्गनायज केल्ली आसा तेच्या बद्दल तुमकां सांगलां डिटेल्स.
ती ज्या हॉलान जातली त्या कपेलाच्या हॉलान ती जातली आणि 10 तारखेक 5 ती मिटींग थंयसर जातली. सांगले त्या प्रमाणे बार्देसांतले आनी बार्देसा भायले सुद्धा थंयसर सगळे जे जेंकां दिसता गोंय वाचोवपाक जाय आनी सध्या जे परिस्थितीन आमी आसा ते परिस्थितींतल्यान सुदारूंक जाय जाल्यार सगळ्यांनी थंय आवर्जून उपस्थित जावचें अशी एक विनंती आमी इनाफ इज इनाफ ह्या माध्यमांतल्यान करतात. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली इनाफ इज इनाफ हो उलो जस्टीस रिबेलोन जेन्ना मारलो तेन्ना पणजे आमची मेन मिटींग जाली. त्यानंतर नॉर्थ गोंयची एक म्हापसा मिटींग जाली, व्हडली मिटींग जाली आनी तिका उपाट असो प्रतिसाद हो लोकांचो आमकां मेळ्ळो आनी तेजे वयल्यान आमकांय आमची उर्बा वाडली आनी आमकां दिसलें की ह्या चळवळीची गोंयांत गरज आसा म्हणून. आनी ताकाच जोडून मागीर साऊथ गोवची मडगांवां जी जाली थंयी बरी उपस्थिती जाली. त्यानंतर आमच्या कोर कमिटीन अशें ठरयलें की 12 तालुक्यांनी आमी वचपाचें आनी 12 तालुक्यांनी ह्यो ज्यो सभा आसा त्यो आयोजीत करपाच्यो. सगळ्या तालुक्यांतल्यान थंयसरले लोकांक एकठांय करपाचे आनी तालुका लेवलाचेर 2 कार्यकर्ते हे आमचे कोर कमिटीन येतले आनी तालुका लेवलाचेर एक तशी कमिटी तयार जातली जी सब कमिटी आसतली आमच्या स्टेटीक हेल्प करपा खातीर. जशी आमची मेन कोर कमिटी जी आसा ती आसा ताका जोडून आता दोन्ही डिस्ट्रिक्टाची कमिटी आनी परत तालुका वायज कमिटीज जातल्यो. आमचो एक हे आसा इच्छा आमची अशी आसा की तळागाळांतले लोक ह्या चळवळीन येवपाक जाय. जेंकां दिसता की ज्या तरेन आमचें सरकार चल्लेलें आसा ते ज्यो चुको करता त्यो चुको तांकां दाखोवन दिवपा खातीर म्हणून गोंयकारांनी जागे जावपाक जाय आनी तेजोच भाग म्हणून ह्या बैठकींचें आयोजन केलें वयता. आता एका जोडूनच आमची 9 तारखेक डिचोली तालुक्याची बैठक सध्या ठरता. ती आनी थोडे दिसांनी म्हणजे फाल्यां परवा डिक्लेअर जातली. एक आमची हे आसता की जस्टीस फतीन रिबेलो सारको एक मनीस आमकां मेळ्ळा जो जेचे कडेन लोकांचे आतां दोळे लागलेले आसा. जाता कितें की तेजें ऑफिशियल वर्क मुंबईत असल्या कारणान बऱ्याच वेळार तो गोंयांत अवेलेबल जायना आनी त्यामुळे मदीं खंय तरी मोमेंटम वयता काय कितें अशें दिसपाची शक्यता आसा. तर ते तशें ना. आज जस्टीस रिबेलो हांगासर म्हणजे येतलो गोंयांत आयज आनी आयच्यान परत तेजे कंटिन्युअस मिटिंगो जशी आतां फ्रांसान सांगला प्लस ह्यो म्हणजे तालुका मिटिंगांक जोडूनय आनी ज्यो वेगवेगळ्यो मिटिंगो जे लोक ताका मेळूंक सोदता ते येवन ताका मेळटात आनी फुडें गोंयांत कितें बदल घडोवन हाडपाक जाय जाल्यार कसो विचार करचो हेजो विचार विनिमय हो सातत्यान जायत आसा. त्यामुळे हांव आवाहन करता ह्या माध्यमांतल्यान की हो जो लढो ही जी चळवळ गोंय वाचोवपा खातीर म्हणून जस्टीस फर्दिनांद रिबेलो खरें म्हळ्यार जस्टीस फर्दिनांद रिबेलो हो आतां देशांतल्या सगळ्यात व्हडल्या हायकोर्टाचो रिटायर्ड जज. ताणें सुशेगाद बसून आपली लायफ जगूं येताली, एन्जॉय करूं येताली. सगळ्यो सुविधा ताका सरकारी हितूंतल्यान मेळटात पण ते न करता सुशेगाद न बसता तेज्यातलो गोंयकार जागो जालो आनी तेणें ही चळवळ हातीन घेवपाचें ठरयलें. सो आमी खरें म्हणल्यार आभारी आसा. आमी एज अ गोंयकार आमी आभारी आसा. आमी जे कोण हांगा धडपडटाले आमच्या लेवलाचेर ते सगळे आमी आभारी आसा जस्टीस रिबेलो की तेणेन ह्या वयान सुद्धा हो फुडाकार घेतलेलो आसा. आनी हांव आवाहन करता आयज ह्या माध्यमांतल्यान की गोंयच्या सगळ्या लोकांनी आनी विशेषता तरणाट्यांनी विचार करपाक जाय की आमी जस्टीस रिबेलो सारको एक रिटायर्ड जज आयज तेजे वय खरें म्हणल्यार वानप्रस्थाश्रमाचेर सुशेगाद रावपाचेर ते सोडून तो सुशेगाद न रावता तो आयज गोंया खातीर झगडटा जाल्यार आमच्या तरणाट्यांनी जे आतां नवीन जेंकां मतां मारपाची हे येतली तेंच्यांनी आतां येवन आमकां पाठिंबो दिवपाक जाय. आमच्या ह्या चळवळीन सहभागी जावपाक जाय आनी हे गोंय आमी जे वाजोवंक सोदता म्हणजे आमी सगळे जे आतां जस्टीस रिबेलो आपलें आयुश्य उपभोगलां ताणें एन्जॉय केलां आपल्या आयुश्यान कितें जाय तें आनी ताका जाय तें फुडें ताचें वाडलेलेंय आसा. सो दॅट इज नॉट द प्रॉब्लेम फॉर हीम. हो विचार करपाक जाय आमी कोणा खातीर झगडटा जाल्यार आमी गोंयच्या फुडले पिळगे खातीर झगडटा
त्यामुळे हांव ह्या माध्यमांतल्यान परत एकदा आवाहन करता गोंयच्या तरणाट्यांक जे आता नवीन मतदार जातले तांकां की बाबा तुमचो फुडार वाचोवपा खातीर तुमी ह्या चळवळीक फाटिंबो दिवचो. देव बरें करूं. We get into question and answers. I just want to reiterate in very short our 10-point agenda. So point number 1, development only as per regional ODP or ODP plans. Number 2, repeal all corruption laws permitting change of zoning and use. Stop hill cutting. Point number 3. Point number 4, fund resources for carrying capacity survey. Point number 5, no fresh building permissions without 4-hour water supply. Point number 6, no development in lakes, ponds, hills and rivers. Point number 7, commission to probe all negative declaration cases for the last 5 years. Point number 8, shift all casinos out from the Mandavi River. Point number 9, seal all illegal structures in CRZ, cancel licenses and demolish them. Point number 10, dismiss and prosecute all persons, officers, architects, engineers who abet in falsifying records to help developers. See, I am reading these points again and again because as we go to different talukas, there are a lot of regional issues. Sattari has their own issues with regards to land laws and Aframent and all that. But we are sticking to this agenda, and the reason we are continually sticking to this agenda is because this agenda is linked to Goa's land, is linked directly from the land to the culture and the actual Asmitaya of Goa. So we request everybody to join the movement and to support the 10-point agenda that we have put forward to the government. As the movement grows, this pressure on the government will further build, and we will definitely see the government bowing down to these 10 points that we have put forward in the agenda. Any questions? सो फाटल्या फावटी ओडीपी कलंगूट कांदोळी पर्रा तुमी कोर्टान गेले ते जाले सो आजुनूय ते शेतान बिल्डिंगी येयल्या पळय तेंचे होल्डर आशिल्ले तरी आसतना ते कन्स्ट्रक्शन चालू. See, they have to abide by the High Court orders. High Court has already given the orders that we should follow RP 21 and not the ODP 2025. Now, जर तर ते High Court orders follow करीना, the authorities should look into it. Because then it doesn't becomes the responsibility of the individuals or the people who have gone to the court. We have got the verdict, but the authority has to follow up that verdict and take the appropriate action as per the law. No, authorities are failing. Yeah, that is total failure of the authority and the systems. This I have been telling right from the day one. Authorities, if authorities are in place and they follow the rules and regulations by themselves, the NGOs and the individual and the common peoples need not have to go to the High Court and take the orders. Everything would have been very smooth. Any questions? ओके आणि त्या दीस मिटींग जे केली तितून सांगला नॉर्थ गोवाचे कन्वर्जन जातली पळय ते रिवर्स केला आणि नो डेव्हलपमेंट स्कोप हे केला सो हो स्टेप तुम्ही कसो पळयता. पळय तेणे पळय हे केला ते पीस बाय पीस करता. आमी पयले म्हणले की हो जो 39A लॉ आहा तो रॉंग कित्याक इट्स अ पीस बाय पीस. इट्स नॉट अ लॉ दॅट इज एप्लिकेबल फॉर एनीबडी इन एवरीबडी. म्हणजे तांकां जाय ते कोणाक ते 39A दितले कोणाक जावं ते दिवचे ना. आतां ते सेम रिवर्स करतना तो हेच करता. एकल्याचे 39A रिवर्स करता दुसऱ्याचे करिना. सो दिस डज नॉट वर्क. द लॉ इज इक्वल फॉर एवरीबडी. And वो बीजेपी सरकार पळय आहा तो they are trying to implement laws. Even आता ते the law for more than 4 people not gathering. They put that law and they said that तुमच्या इव्हेंटाक वो लॉ लागता पण आमच्या इव्हेंटाक लागना. That law does not work like that. So when Vishnuji Rani says that like he is reversing only a few places, it doesn't work like that. No, 39A has to be repealed. The CM has repealed it in his constituency. Because we did such a big agitation, they repealed it in Sanandre constituency. म्हणजे बाकीच्यांनी कितें करपाचें, बाकीच्यांनी आमी मरपाचे, आमचे गांव पिड्यार जाले उपरांत आमी मागीर रडपाचे. सो द लॉ डजंट वर्क लायक दॅट. सो हिम सेइंग दॅट ही इज डुइंग इट इन पॉकेट्स डजंट वर्क. एंटायर 39A has to be repealed. I think one message I would like to give. If the CM says that his constituency 39A should be scrapped, he cannot take the stand for his own constituency, because he is the chief minister of not only his constituency, he is the chief minister of entire state of Goa. Like he says, he is the elected representative of his constituency. All the MLAs of their respective constituency should take a similar stand.
I think all 39 MLAs should come out. I'm sorry, 39, but 2 are already out. All 38 MLAs should come out and give the same statement, and they should have the same stand saying that in our constituency they should scrap 39A. Nobody is coming out. If the CM can say, other MLAs also has to stand up for the same thing. I think this that 39A and other things we can talk at later stage So also. in fact, We only appeal to you because this special meeting is only for a gathering of the big Bardesh Taluka meet. Appeal through your media to all the people. Please come in large numbers and attend this meeting and support the movement. एक फक्त प्रेसिडेंटाकडल्यान येयल्ले आणि ते खरें म्हणल्यार आतां प्रेसिडेंटाच्या लेटराक सरकार आमचे कितलो वालोर दिता ते आमी हातून वाट पळयता. इनफॅक्ट आतां आमकां परत एकदां मेळचें पडटलें तांकां. पण आम्ही तिन्ही ऑफिसांक लेटर धाडलेले प्रेसिडेंटाच्या ऑफिसान ते लेटरार एक्शन कितें तरी घेना तें आमकां केन्ना कळवलें. केन्ना ते जेन्ना ते लेटर हिंगा गोंया पावले 4-5 डिपार्टमेंटान पावले तितूंतल्यान एक डिपार्टमेंटान आमकां एक सीसी केली आनी जस्टीस रिबेलोक एक सीसी येयलो लेटराचेर. तितून आमकां कळवलें की द प्रेसिडेंट हॅज एक्टेड ऑन जस्टीस रिबेलोज लेटर अँड ही हॅज आस्क्ड द गव्हर्नमेंट फॉर आन्सर्स. हें आमकां कळवलें पूण प्रायम मिनिस्टराच्या ऑफिसांतल्यान कांयच तशें आमकां कळोंक ना आनी आमी चवकशी केल्ली. फुडें कांय तो लेटर आमचो वचूंक ना, तेजो कांय रिप्लाय येवंक ना. तेणी त्या लेटराचेर कांय एक्शन घेवंक. चीफ मिनिस्टराच्या लेटरार ना तो तेणें रिस्पॉन्स केला ना तो चीफ मिनिस्टरान आमकां फुडलो अपॉइंटमेंट दिला आनी 1 आनी 2 न्हू आमी 3 आतां लेटर चीफ मिनिस्टराक केला. सेपरेट लेटर फॉर हिल स्लोप्स, अनदर लेटर रिगार्डिंग द कसिनोज, अनदर लेटर रिगार्डिंग सम अदर थिंग. सो 3 लेटर आमी धाडल्या पूण रिस्पॉन्स कांय ना.